नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. लॉरी बाब, वेलकम बॅक टू इंग्लंड अगेन. थँक्यू विनोद बाब. आता तुमचो तियात्र बरो नांव जाल्लो आहा. आता गेले 2 तियात्र बी तुमचे एकदम सुपरहिट आसलेले, खूब लोकांक आवडले. कांतरा बितरा एकदम नेक्स्ट लेवलाचे आसलेले, स्टोरी बी एकदम बऱ्यांतलो बरो आसलेलो. आता हे फावटी तुमी हे फावटी लोकांक तेजे पेक्षा डिफरंट पळोवंक मेळटले? 100% टोटली डिफरन्स आहा. म्हणजे ऑल तियात्र हांवें दाखोवंक ना केन्ना असलो तियात्र, मिनींग समथींग डिफरंट. आनी देर आर 5 फिमेल्स इन दीस तियात्र. 5 जाण एक्टींग करता चेडवां. वय आनी बरो तियात्र. काल आमी वॅमली केलो आनी बरो म्हणून चाललो थंयसर. टोटली डिफरंट स्टोरी आमी दाखयल्या. आनी आयजूय हांगासर आमी सावथ हॉल आसात, लोकांक लायक जातलो हें हांव शुअर सांगता. आता गोंयांत कितले शो जाला तुमचो? गोंयांत आमचे 4 शो जाले. गोंयांत 4 शो जावन आमी वेरी नेक्स्ट डे आमी UK फ्लाय जाले. आनी काल आमी वॅमली केलो. आयज 2 शो आसात सावथ हॉल हांगासर. म्हणजे आतां ओडेचांक आनी सांजे 6:30 वाजता. आनी परवा आयतारा दिसा 3 तारखेर 6:30 वरांचेर आमी आसात स्विंडन वायवन थिएटरान. आनी मागीर रोखडेच आमी तिसऱ्या दिसाक आमी गोंया वयतले. आनी आमचे लागीं उणेच 45 शोज गोंया बूक जाल्ले आसा. 45 ऑलरेडी बूक जाल्ले, लायंड अप आहा 45, विच इज रियली गुड. आनी आतां इंग्लंड आतां UK टूर जाले उपरांत तुमी आतले गोंया वयतले. गोंया जाले उपरांत मागीर UAE USA अशें कितें ना? सो दॅट प्लॅन टायम ना आमचे लागीं, बिकॉज टील जानेवारी पासून शो चालू आसतलो. आनी मागीर हेर तियात्र रिलीज जातले. बट बॉम्बे पुना वचपाचे प्लॅन आहा. उलयले आमचे लागीं, बट कन्फर्म शुअर जावंक ना अजून. बॉम्बे आनी पुना ऑलरेडी ऑर्गनायझर आमचे लागीं उलयल्ले आहा. बट आमी कन्फर्म करूं ना बिकॉज ऑफ डेट्स आर नॉट अवेलेबल. आमचे लागीं देवाचे कृपेन भरपूर शो आहा गोंया वचून. आमकां भरपूर शो करूंक जाय. आनीक आमचे लागीं आमी शो रिलीज करता म्हूण गमतोच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमचे लागीं आदींच शो खूब बूक जाल्ले. आतां आनी थोड्या दिसांनी हांव खोशी भोगता. आनी थोड्या दिसांनी आनी थोडे शो बूक जाले जाल्यार आमची गोल्डन जुबली जातली. ऑलरेडी आतां जस्ट स्टार्ट जाता थिंगा गोल्डन जुबली ऑलरेडी. ब्लेसिंग्स तेजे मतलब तियात्रान खरेंच दम आसतले तेन्नाच तशें जालें. हय. आनी शो गोंया बरे जाले, खरेंच बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तूंय विनोद बाब पळयतलो. म्हणजे एक डिफरंट तूं म्हणटलो तुवें असलो केन्ना दाखोवंक ना म्हण तियात्र. हें शुअर सारकें लोकांनी म्हटलां. आनीक हांवें सांगलें बरी 5 जाण चेडवां ह्या तियात्रांत भाग घेतात. ओके. आनी इट्स अ टोटली डिफरंट शो. आतां हांवें पळयलां तुमी तुमचे तियात्रान न्यू लोकांक चान्स दिता कांतारा मित्रा म्हणपाक. अशें खुबशे कमी दिसता म्हाका. एक जाण दितात, पण तुमी हांवें प्रोड्युसरा वांगडा पासून उलयता आसतना आयकल्लें हांकां चान्स दिवया. हय. आतां हे फावटी आमच्या हांगासर तियात्रान न्यू फेसीस म्हणल्यार आमचे गॅब्लीन जेनाया, देन मागीर फेरल फिएरो, मागीर लेनिशा डेलिशा हांकां आमी चान्स दिला. आनी खरेंच बरीं गायतात. आनी दे आर लकी म्हणजे प्रोफेशनला बरोबर काम करूंक. कित्याक आमच्या तियात्रान सगळे प्रोफेशनल आसात. म्हजी खबर तर सोडूच टोटली प्रोफेशनल जे माचयेची कोंकणी तियात्राची जाणविकाय आसलेले आनी खूब वर्सां तियात्रान भाग घेतलेले कलाकार ह्या म्हणजे तियात्रान भाग घेतात. वय नॉर्मली तुमच्या तियात्रान आसतात बरे बरे. तेच म्हणटालो तुमी नये लोकांक बी चान्स दिता. आनी हय, नये भुरग्यांक चान्स दिता. आनी प्लस आमी आमच्या जे सिनियर आर्टिस्ट आसात तांकां घालचेच पडटात. कारण तांकां लागून तियात्र चलतात. ऑफकोर्स न्यू कमरांक चान्स दिवपाकूच जाय. न्यू भुरगे आसात तांकां चान्स दिवंकूच जाय. बट तांचे बरोबर आमचे प्रोफेशनल जे आसात तांकां घेवन आमी फुडें वचचें पडटा. कारण दे आर क्रावड पुलर्स. तांकां लागून भरपूर लोक येता आनी लोक येवचोच पडटा. सगळेच न्यू कामर घातले जाल्यार लोक कोण म्हणून येवपाक फाटी सोदता. बट तांचे बरोबर न्यू कोण आसतात न्यू फेसीस घातले जाल्यार बरें केलें हांव. न्यू फेसीस ह्या तियात्रांत पळोवंक मेळटा अशें उलयता तें आयकूंक बरें दिसता. कितलो आतां टोटल कितल्यो तियात्र तुमी बरयले आसतले? हांवें 14 बरयले. 14 त्या सगळीं फुलां. आनी मदेंच एक हांवें परत मोगान पोड ह्या नांवाचो तियात्र बरयल्लो. सो फुलां म्हजे सगळे 13 जाले. आनीक एक मदेंच तो परत मोगान पोड अशें बरयल्लो. सो टोटल तियात्र हांवें 14 बरयला. 14 बरयले. तेच म्हणटालो हांव. तुमी आतां इतले बिजी उरता म्हटल्यार हीच चडांत चड तियात्रान लॉरी ट्रॉवसो एक्सपेक्ट करता लोक आनी तुमी आसता. इतले बिजी तुमचे शेड्यूल आसता आनी तेतून तुमी कशें मॅनेज करता हे सगळें बरोवपाक? तुमकां हेल्प बी मेळटा?
ओनली कांय हेल्प मेळना मेळना आनी केन्नाच मेळोंक ना तें हांवेंच करचें पडटा बट आय कॅन से इट्स ब्लेसिंग्स देवाचें बेसांव घरच्यांचो सपोर्ट आवय बापायचें बेसांव देवाचें बेसांव आशिर्वाद आनी लोकांचो मोग लोक आमकां मोग दिता त्या मोगांतल्यान आमकां हें उमेद येता बरोवपाक लोकां मेरेन दाखोवपाक आनी मागीर तें बरयता कळटा की तुजे लाय आरे बरोवंक जाता तुजे लाय बरें कितें लोकांक दिवंक जाता आनी खरेंच हांव लोकांचे उपकार आडयता कारण म्हजें बरोवप म्हजें तियात्र लोकांनी मानून घेतल्यात स्पेशली हो तियात्र चिखलांतली फुलां एक 28 तरेचो इवन आर्टिस्ट म्हणटाले जेन्ना आमी रिहर्सल करताले तेन्ना स्टोरी सारकी टफ आहा रायट अप सारको टफ आहा पूण आयकूंक बरो दिसतलो म्हणून सगल्यांनी म्हाका जाय तशें सगल्यांनी केलां कारण ऑल आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल तांणी बरे भाशेन बरे मनान बरो तोकस घेवन बऱ्यो रिहर्सली करून हो तियात्र आमी तयार केला आनी खरेंच लोकांक हो तियात्र मानला राती आमी वेमली केलो आनी थंयसर गोमता लोकांक इतलो रिस्पॉन्स बरो म्हणजे सगळे भितर सांगूंक लागले म्हणजे स्टोरी डिफरंट आमच्यानी हो तियात्रच म्हणूंक जाय एक 28 तरेची कितें काय तरी तुवें हे फावटी लंडन शारान हाडला हो सामको रिस्पॉन्स मेळ्ळो होय आनी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणजे असे खुबशे क्वेश्चन्स आसलेले जे आता एक डायरेक्टर आहा बॉलिवूडान त्यांचे ऋतिक रोशनाचो डॅडी त्यांचे टायटल फूल केसून येता के कित्याक म्हणजे त्यांचे एक लक फॉलो आनी हे ते म्हाका ते विचारपाक जाले तुमचे चडान चड म्हणजे एक सोडून बाकी सगळे 13 तियात्र फुलांचेर आहा म्हणजे फुलां अशी ते टायटल कितें सेन्स ना एक्चुअली कांयच ना हांवें पयलो तियात्र बरयलो कागदाची फुलां बरयलो उपरांत हांवें बरयलो पिसोडलेली फुलां कांयच नासलें म्हज्या मनान कितें आयज पासून हांव नको बट म्हज्यान तेवूय म्हणूंक जाता कित्याक ही फुलां म्हाका लकी जाली एक्झॅक्टली फुलां लकी जाली आनी हांवें तें कंटिन्यू केलें तातूंत मदें हांवें एक परत मोगान पोड ह्या नांवाचो तियात्र तोवूय चल्लो पूण बरो चल्लो बट ही फुलां एक लकी कशी जाली एट्रॅक्शन कशें आनीक लोकांक खबर आसा आतां लॉरीचो तियात्र कसली तरी फुलां येतली हें लोकांच्या मनान आसा आनीक म्हाका एक वेगळी दिशा मेवली फुलां घेवन फुडें वचोंक आनीक पळोवया म्हजे प्लॅन आसात 25 फुलां करपाची फुडें मागीर पोवचें वया आतां सद्याक 14 जाल्यात बरें लोरी सर देव बरें करूं तुमकां आनी येयत राव तुमी अशें विनोद बाब तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा लंडनच्या शारान कारण तुका पळयतच आमच्या जिवाक बरें दिसता आनी कारण तूं आमचो वावर लोकां मेरेन पावयता तूं इतलो बिजी आसुनूय वो आमचो वावर लोकां मेरेन पावयता कोंकणी टीव्ही आहे तुजें चॅनल देवान तुजे साबार बेसांव घालूं आनी असले बरे बरे तियात्राच्यो खबरो चड करूं हांव तियात्रच म्हणटा हांव तियात्रांक पयलो प्रिफर करता तियात्राच्यो खबरो आर्टिस्टांच्यो खबरो तुवें लोकां मेरेन पावोवच्यो आमची कोंकणी भास जी जिवी दवरूं तूं वावुरता सदांच जिवी दवरची आमी तुज्या सांगाताक सदांच आसात विनोद बाब देव बरें करूं अजूनपर्यंत सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करात कोंकणी टीव्ही